नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळयाच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत 26,765 कोटी रुपयाचो अतिरिक्त अर्थसंकल्प केलो सादर. प्रत्येक मतदारसंघा खातीर 40 कोटी रुपयांची केल्या तरतूद. सामान्य मनशाचेर अतिरिक्त कर ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज श्रील प्रभुपादजी हांची 150वी जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत घेतलो वांटो. पोस्टल स्टॅम्पाचें आनी स्मारक नाण्याचें प्रधानमंत्र्यांनी केलें विमोचन. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी आपले द्विमासीक पतधोरण केलें जाहीर. रेपो दरात कांयच बदल करूंक ना. 6.5% आसा तसोच दवरला. गोंयांत 9 ते 13 फेब्रुवारी मजगतीं जातलो कार्निवल. 9 फेब्रुवारीक जातलो कार्निवलाचो कट रेझर आनी 10 फेब्रुवारीक पणजेंत दनपारां मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कार्निवल परेडीची जातली सुरवात. दिली माहिती पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचिपका हांणी. दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिशदेक ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद स्टेडियमांत जाली सुरवात. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आशिल्ले हाजर. पळया खबरो विस्तारान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत 26,765 कोटी रुपयाचो अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केलो. ह्या अर्थसंकल्पात 838 कोटी रुपया भलायकी खात्या खातीर तरतूद केल्या. खेरीज 75 कोटी रुपया दंत महाविद्यालया खातीर दवरल्यात. इस्पितळांतले बाह्य रुग्ण विभाग म्हळ्यार ओपीडी डिजिटलायज्ड करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या अर्थसंकल्पात पर्यटना खातीर मुळाव्यो साधन सुविधा तयार करप, आयटी आनी रोजगार निर्मितीचेरय भर दिला. आरोग्य सेवा संचालना खातीर 838 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, दक्षिण गोंयांतले 50 बेड आयुष इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल 24-25 वर्सां पुराय जातले. भलायकी मुळावी बांदावळ सुदारीत करपा खातीर एनेक्शर ए म्हणून जोडिल्ल्या प्रकल्प राज्यभर घेवपाचें थारायलां. त्या खातीर वट्ट भांडवल 55 कोटी रुपयाची पुरवण केल्या. राष्ट्रीय आयुष मिशन एडॉलसंट एनिमिया, मदर अँड चायल्ड हेल्थ केअर हाचेर लक्ष केंद्रीत अभ्यास हातात घेवपाचो तशेंच प्रायमरी हेल्थ सेंटर शिरोडा हांगासर आयुष ऑप्थॅल्मिक ओपीडीचो प्रस्ताव हांव मांडटां. एनेक्शर एन म्हणजे बेतकी प्रियोळ ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 30 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोळे 21 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कुर्तोरी 21 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर पोरवोरी इट इज एन लँड एक्विजिशन ऑलरेडी कंप्लिटेड प्रोविजन केल्लें आसा. प्रायमरी हेल्थ सेंटर मार्मागोवा वास्को हाकाय प्रोविजन केल्लें आसा आनी वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे आनीकूय प्रोजेक्ट आसात. अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी विशीं उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की सबका साथ सबका विकास ह्या मूल तंत्राक धरून सरकारान प्रत्येक मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर 40 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. हाका लागून ह्या अर्थसंकल्पात 1,600 कोटी रुपया 40 मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर तो मूळ मंत्र फुडें व्हरत असताना म्हज्या सरकारान प्रत्येक मतदारसंघा खातीर वर्सुकी 40 कोटी हे युनिफॉर्म बजेट प्लॅन निश्चित केला. हाका लागून ह्या सभागृहांतल्या सगळ्या वांगडा आपल्या विधानसभा मतदारसंघातल्या उदरगतीक काम आनी हेर ल्हान ल्हान कामाचे कार्यक्षम रितीन नियोजन करपाचें मेळटा. ह्या खातीर 1,600 कोटीची तरतूद केल्या. जलस्रोत खात्या खातीर सरकारान 675 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. गोंयांतले उदका स्रोत, न्हंयो हांचो पुराय अभ्यास आनी संवर्धन जावचें हे खातीर उगम से संगम ही कार्यावळ चोडणुकेंत हाडटले. हातूंत सैम भोंवडी, ड्रोन शुटिंगाचो आस्पाव आसा. हे खातीर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेची मजत घेतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सभापती महाशय, गोंयांतला उदकाचो स्रोत आनी नद्यो हांचो सर्वकष अभ्यास जावचो तशेंच ह्या उदकाच्या स्रोताचें संवर्धन करपाक आवश्यक ती म्हायती मेळची म्हणून हांव नदी परिक्रमा उगम से संगम ही कार्यावळ जाहीर करता. हातूंत सैम भोंवडी, ड्रोन शूटिंग, रिवर हेल्थ मॉनिटरींग आनी नदी संवर्धना खातीर नैसर्गिक उपाययोजना आखप हाचो आस्पाव जातलो. ह्या खातीर हांव 5 कोटीची तरतूद जाहीर करता. ह्या खातीर NIO सारक्या तज्ञ संस्थेची आमी मदत घेतले. कौशल विकासा खातीर सरकारान 107 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. ITIचें मानांकन वाडोवपा खातीर ITIंत कुशळटायेचेर आदारीत अभ्यासक्रम सुरू करतले आनी ह्या अभ्यासाचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर तज्ञांची मजत घेतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें.
कौशल्य विकास खात्याक ह्या वर्सा 107 कोटी नियोजित केल्या. सभापती महाशय, सगळ्या ITIचे मानांकन वाडोवपा खातीर मुखेल प्रवाहांतल्यान विद्यार्थ्यांक आकर्षित करपा खातीर थळाव्या उद्योगाच्या गरजे प्रमाणे उद्योगाच्या सहकार्यात ITIत खाशेले आनी प्रगत कुशळटाय आधारीत अभ्यासक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या अभ्यासक्रमात प्रशिक्षण दिवपा खातीर उद्योगांतले तज्ञ सामावून घेतले. सभापती महाशय, हांव एक ड्युअल सर्टिफिकेट प्रोग्राम सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटां, जातून कुशळटाय आधारीत प्रमाणपत्र दितले. ही कार्यावळी खाली कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या सामान्य कुशळटायेचेर आधारित अभ्यासक्रम दितले. IIT गोवा, NIT गोवा, BITS गोवा, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आणि हेर नामनेच्या संस्थेच्या आधारान सगळ्या सरकारी ITIच्या व्यावसायिक प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर इन्स्टिट्यूट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. फाटल्या 2 वर्सांत सरकारान सामान्य मनशाचेर कसलेंच कर्जाच्यो वजाय लादूंक ना. कडक पावलां उखलून महसुलाची गळटी थांबयतले, देखून सामान्य मनशाचेर अतिरिक्त कर लादप ना. फाटल्या 2 वर्सां सावन म्हज्या सरकारान सामान्य मनशाचेर कराचो अतिरिक्त भार घालूंक ना. आमी कडक अंमलबजावणीच्या माध्यमांतल्यान रेव्हेन्यू लिकेजीसचेर निर्बंध हाडून रेव्हेन्यू रिसिप्ट वाडयल्या. सभापती महाशय, ह्या वर्सा म्हज्या सरकारान सामान्य मनशाचेर कराचो अतिरिक्त भार घालप ना असो निर्णय घेतला. तरी आमी हे लक्षांत घेवपाक जाय की अजुनूय कांय खात्यांनी सेवांचे शुल्क 20 परस कमी आसा आनी आमी थारायलें की अशा सेवा खातीरचे शुल्क 20 परस कमी आसा तातूंत दर वर्सा नाममात्र वाड करप. फाटल्या 5 वर्सांत IPBन मंजूर केल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांतल्यान सुमार 3,828 रोजगार निर्माण जाल्यात. तातूंतल्यान गोंयांत 1,511 तर गोंयां भायले 2,317 जाणांक रोजगार मेळ्ळ्यात, अशी माहिती पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांणी विधानसभा सभाघरांत विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. आप पक्षाचो आमदार वेन्झी व्हिएगस हाणें IPBन उद्देग उबारपाच्या वेळार दिल्ल्या जाग्याचेर घोटाळो जाल्ल्याचे आरोप करतना ह्या उद्देग प्रकल्पाचो गोंया खातीर कितें फायदो जाला हाचेर मंत्री गुदिनो हांणी सभाघराक सांगचें अशी मागणी केली. ह्या प्रस्नाचेर उलयतना गुदिनो हांणी घोटाळ्याच्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें सांगलें. Since 2014, employee generated permanent and contractual 7,872, जे already झाला. Goan employment 3,242, non-goan employment 4,630. इंतून पहिले म्हाकाय दिसताले आमचे गोंयकार कोण ना काय, बट आय हॅव कॅल्क्युलेटेड ते 40% सुमार गोंयकार आसा. लास्ट सेशनाकूय हांवें सांगिल्लें हो आंकडो आहा तो एटलीस्ट 60% येवपा जाय. वी विल इन्सेंटिवाइज आणि आम्ही ट्राय करतले. दुसरे, टोटल इंडस्ट्रीज टर्न्ड ऑपरेशनल सिन्स 2019, 21 युनिट्स लास्ट 5 years. एम्प्लॉयमेंट अगेन 3,828. Goan employment 1,511. This is all new employment. Non-Goan employment 2,317. This comes to around 39%. We will try to increase it to 60%. गोंयांतल्या जायत्या वाठारांत उदक पावपाक तिळारी कालव्याची मुखेल भूमिका आसा. हाचो फायदो फाटल्या कितल्याशाच वर्सांत जाता, पण आतां ह्या कालव्यांतल्यान उदक सोडटाना तो नितळ केल्या उपरांतूच तातूंतल्यान उदक सोडचें, कारण गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक नितळ उदक मेळना, पण तांकां दुयेंसांय जावपाची शक्यता आसा अशें शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हाणें शून्य वरांत सभाघरांत प्रश्न मांडलो. मायन्स आनी फिशरीज सबसिडीचें कितें जालें? आयज मेरेन नुस्तेकारांक जाय तसो फायदो घेवपाक मेळना, तांकां खूब त्रास सोंसचे पडटा. तेन्ना 22 कोटी रुपयाची सबसिडी केन्ना मेळटली हाची म्हायती मंत्री हळर्णकार हांणी दिवची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघरांत केली. आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी गोंयकारांची कूड हो भावनीक विशय उपस्थित केलो. ही गोंयकारांची कूड वाचोवपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचो अशी मागणी केली. ह्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्री सावंत हांणी जाप दितना सांगलें की गोंयकारांची कूड वाटोवपाक आमी निश्चितच प्रयत्न करतले. शून्य वराच्या सत्रांत युरी आलेमांव, आलेक्स रेजिनाल्ड, कालूस परेरा, संकल्प आमोणकर, एल्टन डिकोस्टा, क्रूज सिल्वा आनी हेर आमदारांनी प्रश्न केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज श्रील प्रभुपादजी हांची 150वी जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. सुरवेक प्रधानमंत्र्यांनी जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या उपरांत पोस्ट
पोस्टल स्टॅम्पाचे आणि स्मारक नाण्याचे विमोचन केले. ह्या कार्यावळीत अर्जुनराम मेघवाल आणि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ही कार्यावळ आयोजीत केल्ल्या बद्दल जाळवणदारांक परबी दिली आनी सांगलें की भारतांत उदरगती वांगडा विरासतीचें दर्शन घडटा. भक्ती ही मनशाच्या मनात आशेची किरणां निर्माण करता आनी जिणेंत उमेद हाडटा. हमारी थी कि ये भवन भारत के आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन मूल्यों दोनों का केंद्र बनना चाहिए. G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और यही तो नए भारत की तस्वीर है, जहां विकास भी और विरासत भी दोनों का संगम है, जहां आधुनिकता का स्वागत भी है और अपनी पहचान पर गर्व भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज राज्यसभेत ज्या सदस्यांचो कार्यकाळ सोंपला तांचे विशीं उलयतना सांगलें की ह्या राज्यसभा खासदारांनी देशा खातीर केल्ल्या योगदानाची लोक सदांच याद करतले. ज्या वांगडा सोंपला तातूंत आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांचो आस्पाव आसा. डॉ. मनमोहन सिंग हांची तोखणाय करतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की मनमोहन सिंग हांणी ज्या प्रमाणे संसदेक आनी देशाक मार्गदर्शन केलां तें अतुलनीय आसा. लोकशाय मजबूत करपा खातीर तांचें योगदान म्हत्वाचें आसा. सरकार देशाच्या उदरगती खातीर कार्य करीत आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा. 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसो. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे. क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसो उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आज लोकसभेत श्वेतपत्र सादर केलें. 2014 वर्सा युपीएच्या काळात सरकाराची अर्थवेवस्था खूपच खराब आशिल्ली. ह्या श्वेतपत्रिकेत 25 घोटाळे नमूद केल्यात. तातूंत हॉक आदर्श हावजिंग सोसायटी घोटाळो, अगस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळो, ब्लॉक काउंटन घोटाळो, राष्ट्रमंडल खेळ घोटाळो, 2G टेलिकॉम घोटाळो, शारदा चिटफंड घोटाळो, INX मिडिया घोटाळो, एअरसेल मॅक्सिस डील घोटाळो, एट्रिंग्स देवा स्टील घोटाळो, नोकरे खातीर जमीन घोटाळो अशा साबार घोटाळ्यांचो आस्पाव आसा. ह्या श्वेतपत्राचेर फाल्यां लोकसभेत सविस्तर भासाभास जातली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी आयज बँकेचे द्विमासीक धोरण जाहीर केलां. ह्या वेळार उलयतना गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी सांगलें की भारतीय अर्थवेवस्थेचें प्रदर्शन खूपच तोखणायेचें आसा. व्याज दरांत कांयच बदल करूंक ना आनी रेपो रेट 6.50% दवरला. 2024 वर्सा म्हारगाय उणी जावपाची शक्यताय आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Monetary Policy Committee, that is MPC, decided by a 5-1 majority
to keep the policy rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. गोंयांत 9 ते 13 फेब्रुवारी मजगती कार्नवालाचें आयोजन पर्यटन खात्यान केलां. पणजेंत 10 फेब्रुवारीक दनपारां 3:30 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं कार्नावाल परेडीची सुरवात जातली अशी माहिती पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचिपका हांणी आयज पर्यटन भवनांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. 9 फेब्रुवारीक पर्वरी हांगा कार्नावालाचो कर्टन रिजर जातलो. उपरांत 10 फेब्रुवारी पणजे, 11 फेब्रुवारीक मडगांव, 12 फेब्रुवारी वास्को आनी 13 फेब्रुवारीक म्हापशांत कार्नावाल परेडीचें आयोजन केलां अशें पर्यटन संचालकान सांगलें. ह्या वेळार अंदूचे किंग मोमो म्हूण निवड जाल्ले अँथनी ग्रेसियस उपस्थित आशिल्ले. तांणी कार्नावालाक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचें असो उलो मारला. Department of Tourism, Government of Goa is celebrating Grand Carnival Parade from 9th to 13th February 2024. Every year, Carnival Parade flag off at Panjim on 10th 2024 at 3:30 p.m. near Old Secretariat Building, Panjim, at the hands of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. 9th February, Poruvaram, second racer event will happen from IHM to 8th School. 10th February, Panjim, new Potter Bridge to Kampal Ground. 11th February, Marmugova, new Holy Spirit Church, Marmugova Municipal Council Square. 12th February, Vasco from St. Andrews Junction, Swatantra Path to Joshi Chowk. 13th February, Mopsa, from Mopsa Port to Mopsa Bus Stand. 13th February, in Morjam, from HDFC Bank. नॅशनल हेल्थ मिशन गोंय सरकाराचे हेल्थ अँड फॅमिली सर्विसेस आणि AstraZeneca फार्मा इंडिया लिमिटेड ह्या कंपनी कडेन भलायकी संबंदांत म्हत्वाची कबलात केल्या. ह्या कबलाती अंतर्गत स्टेट ऑफ आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्या माध्यमांतल्यान पुलवामाचो कॅन्सराचें निर्मुलन करपा खातीर वावर करतले. 1400 ते 1500 लोकांक पुलवामाचो कांक्र जाता. ही कबलात जातकच पुलवामाचो कॅन्सर उणो जावपाक मजत जातली. दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिशदेक ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद स्टेडियमात सकाळी सुरवात जाली. ह्या परिशदेक पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आणि सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आणि गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. Today's challenges for attaining sustainable development are complex and interconnected. We thus need everyone to work towards creating a sustainable future. This year's summit is in furtherance to the first summit held last year, wherein the theme was Building a Sustainable Future, which was attended by industry delegates, including exhibitors, special invitees, as well as visitors who are concerned about our dear environment. Last year during the summit, MOUs were exchanged towards promoting green technology in the state of Goa, and I'm happy to share that many industries or organizations have initiated green technology or new initiatives and approaches during the year. The per capita, the per unit energy intensity for India's GDP was more than once upon a time. It has now reduced by almost 0.3 or 0.4%. So therefore energy intensity has gone down, also the carbon intensity has gone down. So that's the contribution of technology and industry to this whole discourse of issues related to environment. But still, we have a big problem. We really now need to think about whether pollution control itself is enough or we should go beyond. So you can never keep a sustainability by saying that we don't care about it. So now the opportunity is
can we create jobs in a sector which promotes a better future for all? And that's the challenge. And that's what is possible for sure. But to make that possibility a reality, we have to work on a public policy as well as action on the part of all the stakeholders. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसव उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेले खबरो. भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते गौरव भाटिया हांणी पत्रकार परिशदेक संबोधित करतना सगळे भ्रष्टाचारी एकमेकांक सामील जाल्यात अशें सांगलें. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां कट्टर भ्रष्टाचारी आसात अशें सांगतना तपास यंत्रणा तांच्या भ्रष्टाचाराच्या एकवटाक भियेता अशें तांकां दिसता अशा शब्दांत केजरीवाल हांचेर भ्रष्टाचार आनी बेईमानीचो आरोप केलो. भ्रष्टाचारी ये सब मिले हुए जी, ये सब मिले हुए हैं जी, और इनको लगता है ये सारे भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे तो ये जो मजबूत ईमानदार सरकार है, ये जो जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं, ये घबरा जाएंगी. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. एक पापी भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल दूसरे भ्रष्टाचारी से कैसे सहानुभूति रखता है वो लिख रहे हैं. इन्होंने हेमंत सोरेन साहब को पकड़कर जेल में डाल दिया है. भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्याच्या विकासा खातीर मिशन मोडाचेर काम करता. ह्याच फाटभूंयेर राजधानी नवी दिल्लींत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंग हांणी मेघालयांत केंद्र सरकाराच्या सहयोगान चलपी उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतलो. मेघालयाक केंद्रा कडल्यान पुरायपणान सहयोग मेळटलो अशें आश्वासन लेगीत तांणी दिलें. देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जिसे अष्टलक्ष्मी कहते हैं, और सचमुच में अगर नॉर्थ ईस्ट के बगैर और नॉर्थ ईस्ट के विकास के बगैर भारत का विकास पूर्ण नहीं होता. एक और उसी में सारे विभाग, इसके लिए एक अलग डोनर विभाग बनना है, और हम लोगों को हर डिपार्टमेंट का 10% मस्ट अष्टलक्ष्मी रूपी जो नॉर्थ ईस्ट है वहां हम लोग खर्च करते हैं. जो हमारा विभाग है उसके बगैर तो पूर्ण ही नहीं होता. उत्तराखंड विधानसभेत काल ऐतिहासिक निर्णय जालो. ह्या विधानसभेत काल समान नागरिक संहितेक मान्यताय दिली. राष्ट्रपतींच्या मान्यताये उपरांत ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करपी उत्तराखंड हे पयलेच राज्य आसा. देहरादूनच्या विधान भवनात 10 वरांच्या भासाभासी उपरांत हे विधेयक मंजूर जाले. उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी सांगले की हे फकत विधेयक न्हय तर देशाच्या एकजुटी खातीर उखिल्लें महत्वाचें पावल आसा. में बहुत ऐतिहासिक दिन है और एक काम जो उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, जो वायदा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से किया था, वो वायदा पूरा हुआ. उत्तराखंड राज्य का एक इतिहास बन गया. यहाँ की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता को पारित कर दिया और एक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गए. जल्द ही ये कानून लागू होगा. सभी प्रकार के प्रावधान समान नागरिक संहिता में किए हैं और सबके समानता के लिए ये कानून भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य के अंदर पारित किया गया है, लाया गया है. जल्द ही माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये प्रदेश के अंदर लागू. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी केंद्र सरकारान उखलिल्ल्या वेगवेगळ्या पावलांचें मोल उणें जालां. संवसारांत डिझेल आनी पेट्रोलाचें मोल वाडत आसतना भारतांत हाचें मोल उणें जावप ही खूब खोशयेची गजाल आसा अशें सांगलें. बायोफेयर, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस आनी ग्रीन हायड्रोजन हातूंत भारत सरकारान फावो तें यश मेळयलां अशें हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. आने वाले समय में इलेक्ट्रिक और एथेनॉल होगा, पर हमारी अपनी बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग जो है, जो
2014 में एक 1.5% से कम थी, वो आज 12% पहुंच गई है। और बढ़ती डिमांड, बढ़ती कंजम्पशन पे 12% ब्लेंडिंग इज नॉट बैड। यूनाइटेड स्टेट्स में भी 10% ही है बाय द वे ब्लेंडिंग। ये ब्राजील बहुत आगे है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो 20% का हमारा टारगेट था 2030 का, जिसको हम 2025 में ला रहे हैं, वो भी हमारा माइंड, इट्स ए माइंडसेट। अगर हम लोग मान लीजिए IOCL 4 हमारी स्टेट्स में 400 वो पेट्रोल बंक में 100% प्योर एथेनॉल बेचेंगे, तो अभी IOCL अगर इसको इम्प्लीमेंट कर देता है, ये 400 कैन बिकम 4000, उसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अवेलेबिलिटी होगी। और इन एवरी सेंस आई वुड से IEW बहुत ही, हम तो वेरी वेरी ग्रेटफुल, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स में। फोंडें तालुक्यांतल्या शिलवाड सावयवेरें हांगचे शेतकार संजय पाटील हांणी आपल्या 10 एकर कुळागरांत उदकाचो उणाव आसतना अथक परिश्रम घेवन सैमीक शेती कशी करची हाचें उदाहरण हेर शेतकारांक घालून दिलां। तांच्या ह्या कामाची कदर करून भारत सरकारान तांकां मानाची पदवी पद्मश्री पुरस्कार प्रदान केला। हे संबंधी आमच्या प्रतिनिधी पाटील हांची घेतिल्ली ही मुलाखत। 1991 मध्ये आम्ही नैसर्गिक शेतीमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर 1995च्या दरम्यान आपल्या नैसर्गिक शेतीचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा म्हणून काही तज्ज्ञ मंडळींना गोव्यामध्ये आणून त्यांचे लोकांचे सेमिनार घेणं, त्यांना नैसर्गिक शेतीचं महत्त्व पटवून देणं आणि याचा प्रचार करणं या कामाला सुरुवात केली। ते आजतागायत चालू आहे। गोव्याचे ICARचे डायरेक्टर किंवा गोवा सरकार आणि शेतकी खातं गोव्याचं याच्या माध्यमातून याचा प्रसार आजतागायत आम्ही चालू ठेवलेला आहे। आणि त्यामुळं गोव्यात आता बऱ्यापैकी नैसर्गिक शेतीचा जी पद्धत आहे ती लोक वापरायला लागले आणि त्यामुळं बऱ्याच लोकांना याचा फायदा पण मिळालेला आहे। आणि हे सगळं करताना आपल्या लोकांना नैसर्गिक शेतीच्या बाबतीत शिक्षित करणं, खर्च कमी आणि उत्पन्न जास्त, हे मुद्दे लोकांना पटवून दिले। पळयाचें तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 22.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत 26,765 कोटी रुपयाचो अतिरिक्त अर्थसंकल्प केलो सादर। प्रत्येक मतदारसंघा खातीर 40 कोटी रुपयाची केल्या तरतूद। सामान्य मनशाचेर अतिरिक्त कर ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज श्री प्रभुपादजी हांची 150वी जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत घेतलो वांटो। पोस्टल स्टॅम्पाचें आनी स्मारक नाण्याचें प्रधानमंत्र्यांनी केलें विमोचन। भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी आपल्या द्विमासिक पतधोरण केलें जाहीर। रेपो दरांत कांयच बदल करूंक ना, 6.5% आसा तसोच दवरला। गोंयांत 9 ते 13 फेब्रुवारी मजगतीं जातलो कार्निवल। 9 फेब्रुवारीक जातलो कार्निवलाचो कर्टन रेजर आनी 10 फेब्रुवारीक पणजेंत दनपारां मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं कार्निवल परेडीची जातली सुरवात। दिली माहिती पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचिपका हांणी। दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिशदेक ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद स्टेडियमात जाली सुरवात। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आशिल्ले हाजर। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल, टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।